केरी खांडेपारा कोयरा प्रकल्पाचे सुवातीचे केरी खांडेपार पंचायत आणि फोंडे पालिकेन जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. प्रकल्प सुरू जावंकूच ना तरी आसतना पालिका थंय कोयर उडयता. लोकांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागिल्ल्यान पालिकेन कोयर खंय माती घालून पुरयलो. प्लांट सुरू जावचे पयलींच पालिका कोयराच्यो राशी घालून त्रास करता म्हूण लोकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन वचपाची तयारी केल्या. केरी खांडेपार पंचायत वाठारांत लोकांक नाका आसतनाय पालिकेन कोर्टान वचून ही सुवात कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर ताब्यात घेतली. मात प्रकल्प उबार नासतनाच पालिका थंय कोयर हाडून उडयता म्हूण लोकांचो बोवाळ पडला. प्लांट घालच्या आदीं म्युन्सिपाल्टी पोंडा म्युन्सिपाल्टी हांगा हाडून गार्बेज डंप करता टोटल. हो वास येता म्हणून लोकांनी पोत्तून इन्स्पेक्शन मागलें. सो आमी हांगा आयज पळयता सगळें डंपिंग केल्लें आसा आनी तें कवर करता. एडमीट करनाली म्युन्सिपाल्टी. सो हांगा येवन पळयलें पर्सनली विचारलें तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन एडमीट केलां ती डंप करून गार्बेज डंप करून कवर अप करता म्हणून माती घालून. आनी तेजे वयल्यान वास येवचो न्हू म्हणून आयज इन्स्पेक्शनाक येतलें म्हणून म्युन्सिपाल्टीन कितें केलां सगळ्याक ब्लिचींग पावडर घातलेलो आसा. जॉयंट इन्स्पेक्शनात पालिकेची कर्मां उक्ताडार आयली. जे गार्बेज आसा पळय ती डंप केली आतां तेजेर कितें आसा माती ओडलेली आसा आनी एक पावडर मारलेली आसा ताका. तेंच्यांनी डंपिंग इतलें करचें न्ही थंय. This is brutal violation. They are coming and dumping the garbage. Legal action notice काडची पडटली पंचायतीक. This is a violation. Pollution बोर्डाकूय कंप्लेनी वतल्यो. Municipal पोंडा म्युन्सिपालिटी. परिस्थिती सुदारतली म्हूण सीओ आतां उलोवन दाखयता. I expect to be improving further, and with the cooperation of the panchayat members, the Gram Sabha members, we hope that we will be able to strive still further. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 10 दिसां भितर प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द केलो ना जाल्यार गोंयभर मोठें आंदोलन करपाची शिटकावणी सिटीजन ऑफ गोवान दिल्या. आदलो आराखडो भायर मारून लोकांक जाय तसो नवो आराखडो करपाचें उतर बीजेपीन जाहीरनाम्यांत दिल्लें. मात आतां काँग्रेसीचोच प्लान बीजेपी फुडें व्हरूंक सोदता म्हूण संघटनेचो आरोप. बिल्डर काँग्रेस आनी बीजेपी मेळून गोंय काबार करपाक उठल्यात म्हूण सिटीजन ऑफ गोवान आरोप केला. हो मॅनिफेस्टो हेजेर तेंच्यांनी कितें सांगलेलें की आमी हो प्लॅन स्क्रॅप करतले आनी नेवो प्लॅन हाडटले म्हणून. पूण आतां जो पळय तेणी प्लॅन काडला तो काँग्रेसीचोच. म्हणजे हितून गोमता काँग्रेस आनी बीजेपी आनी बिल्डर हे गोंय नागोवंक चोरूंक सोदल्या म्हणून. तो पळय काँग्रेसीन पापां गेली ती पापां घेवन बीजेपी फुडें चलतात. बीजेपीनी तोच प्लॅन हाडलो आनी सगळ्या टीसीपी ऑफिसांनी लायला. आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता वॉर्न करता हेका 10 दिसां भितर तर हेंच्यांनी तर डिनोटिफाय हो प्लॅन केलो ना गोंयभर गोंय आझाद मैदानाचेर येतले. आनी हाजो जबाबदार हो सरकार आनी हे काँग्रेस पळय आमदार आनी काँग्रेस हे आहा हे जबाबदार जातले. कारण काँग्रेस आनी बीजेपी आनी हे आमदार सगळे आनी बिल्डर मेळोन बाजाराक पयलो कुशीन काडला आनी हो घोळ करपाक गोंयान आतां हे RP21 भायर काडला. बिस्मार्क रिजनल प्लाना आड वावुरतालो. तो सोंपतनाच सरकारान प्लान उक्तो केला म्हूण सीओजीक दुबाव. We also demand a suspension of the PI from the Old Goa police station who have destroyed valuable evidence. Bismarck has always demanded that the regional plan to be denotified and sent back to the people and was in fact considered as an obstacle in their path. That the government has put the regional plan before the public yesterday casts a shadow of doubt whether he was murdered so that the regional plan could go ahead without any opposition. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. भुरग्यांक फुटबॉलाची चालना मेळची म्हूण सध्या FC गोवा ग्रासरूट प्रोग्राम करता. बुधवारा तांचो दुसरो ग्रासरूट प्रोग्राम ताळगांवां जालो. FC गोवाचे ISL स्टार मंदारराव देसाय, लक्ष्मीकांत कटिमणी आनी बाकीचे प्लेयरांनी भुरग्यांक फुटबॉलाचेर मार्गदर्शन केलें. ताळगांवां ग्राउंडार ISL फुटबॉलाचो भुरग्यां कडेन संवाद जालो. गोंयभर अशे ग्रासरूट प्रोग्राम करपाचो FC गोवाचो विचार चल्ला. तालिगांवच्या दोतोर रेमेजिओ पिंटो ग्राउंडार सकाळी FC गोवाचे ट्रेनी भुरगे फुटबॉल खेळत ग्रासरूट प्रोग्रामाक सुरवात जाली. उपरांत FC गोवाचे प्लेयर मंदारराव देसाय, लक्ष्मीकांत कटिमनी, एलिंटन आंद्रात, CS सबीत आनी राजू गायकवाड ग्राउंडार आयले आनी भुरग्यांच्या प्रस्नाच्यो जापो दिल्यो. I want to perform more better in the upcoming games so that we can win the tournament. Thank you. Who's your inspiration? From small I used to watch Ronaldinho play and he's my inspiration.
I'm just doing my best, and it's up to the God. It's a real pleasure to be here and represent FC Goa. The experience so far has been very good, and now that we're in the semi-finals, we look forward to taking the team all the way to the final. FC गोवाचे ग्रासरूट कार्यावळीचे मुखेली कॅट्स नायडून हे कार्यावळीचे महत्व सांगले. I want you guys to enjoy this day and let's enjoy football. It's about freedom, creativity and enjoyment. अशो कार्यावळी गोंयभर करपाचो FC गोवाचो हेत आसा. हातूंतल्यान फुडाराचे मंदार रोमियो तयार जातले हातूंत दुबावना. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. इतल्याने खबराचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.